ओके आर्यन कितें जालें एग्जॅक्ट कितें जालें आनी कितल्यांक जाली ही गजाल? ही संक 6:30 अशी गजाल जाल्ले आमी काम करताले. सो आमचो हांगाच रावता तो अंकल. सो तो अंकल येतालो हांगाच्यान तेणें डायरेक्ट टर्न वयल्यान घेतलो आमच्या गटरा वयल्यान. सो तो डायरेक्ट गटरान पडलो बायक घेवन आनी तो पडलो मातसो हाल्लो शुद्धीर उरोंक ना सारको. सो तो भितर पडटा तेणें मातशें उदक पियालें. ते भितर गटरान आसले ते गटरांतलें उदक पियालो. आमी धांवून येयले सगळे भुरगे. हांवें हात घातलो देंवन ताका आनी वयर काडलो. सगळ्या भुरग्यांक हाडलें ताका आफोवन वयर आमी उखलून सकयल धरलो आनी तेजी आमी फाट आनी पोट दामूच रावले उदक काडपाक भायर. मागीर तो सारको मातसो शुद्धेर येयलो. आमी एम्बुलन्साक फोन मारलेलो. एक एम्बुलन्स एक 10 मिनटान बीन येयली. त्या म्हणसर आमी ताका शुद्धेर धरलेलो. आमी ताका एकदां मागीर आमी एम्बुलन्सान बसयलो ताका. तेन्ना तो सगळो नॉर्मल तेन्ना सगळो नॉर्मल आसलो. ओके मागीर एम्बुलन्सान तो नॉर्मल गेलो. ओके आनी थंय वचून आतां एक्सपायर जालो. हय. एक सांजचो 5:30 सुमार एक हांगा एक इन्सिडंट घडलो. इन्सिडंट असो जालो की एक 65 इयर्साचो हांगातलोच मळांतलोच रेजिडंस आपल्या घरा कडेन वयतालो. थंयसर तो घरा वचपाक तेणें रायट मारलो तेन्ना रायट मारता तेन्ना तेंच्या थंय एक खळगी आहा गटर आहा त्या गटरान तो पडलो आनी थंयसरले लोकल आसले तेका तो तेन्ना काडलो तेका वाचोवपाचो प्रयत्न केलो. मात तेका एम्बुलन्सान शिफ्ट करून GMC व्हरतना आतां तेका डिक्लेअर डेड केला. स्टुडंटा खातीर ओमकार पळारी.